Speaker Ramesh Tavadkar says 80% of the work under Kangana Vision and Mission 2030 will be completed. Within 6 months of becoming Speaker, several key projects in PWD, WRD, electricity, and MNREGA have been set into motion. He thanked CCF Kamal Datta for helping clear forest related hurdles in Kotegaon Century villages. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक फाटलें कारण अशें की कालच हांव आनी मुख्यमंत्री आमचे केंद्रीय पर्यावरण आनी फॉरेस्ट मंत्री भूपेंद्र यादव हांकां मेळ्ळे आनी तांकां ह्या टर्माक म्हणजे 3-3.5 वर्सां पयलीं निवडून जातकच सभापती जातकच काणकोण विजन आनी मिशन अशा कन्सेप्टा अंतर्गत आमी सगळें काम करतले. काणकोणाक कितें जाय कितें करपाक जाय हाजे एक आमी म्हणजे 2030 अशें एक मिशन घेवन आमी फुडें वताले. म्हणजे ताचो एक पाठपुरावो करता 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 म्हणजे काल जो अत्यंत म्हणजे जे एक्स्ट्रीम ज्यो गजाली ज्यो अत्यंत कठीण गजाली आशिल्ल्यो तातूंत आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरीचेर म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डान म्हणजे स्टेट बोर्डान ते अप्रूव केल्ले म्हणजे एक किरवाळ रस्तो आनी त्याच प्रमाणे नडके रोड आनी नडकेचो ब्रीज म्हणजे हांवूय फाटल्या 2 वर्सां त्या सतत पाठपुरावो करतालो पूण ते पाठपुरावो करून सुद्दां ताका म्हणजे अनेक गजाल अनेक ऑफिसांक ते समजून घेवन पयल्याच फावटी अशे प्रकार पडटा. त्यामुळे वायल्ड लायफ बोर्डान ताका अप्रोच दिवन ताका सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डान ताका दिवपाचें आशिल्लें. काल आमी हांव आनी मुख्यमंत्री हांगा मेळ्ळे ताका पूर्णपणे ताका सगळ्या आमच्या लोकांची स्थिती गांवची परिस्थिती हें सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी ताणें तात्काळ ताका आमकां त्या वायल्ड लायफ बोर्डांतल्यान मान्यता दिवपाचें आमकां अप्रोच दिवपाची मान्यता दिल्ली आसा. म्हणजे ती अत्यंत म्हणजे जी गजाल कठीण आशिल्ली म्हणजे आज दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गजाल जी आसा ती थोडीशी आमी काम जरी सुरू केलें ताका टॅक्निकल अडचणी म्हणजे केरी लायट व्हरप हो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तातूंतल्यान आमी ऑलमोस्ट काम म्हणजे हांगसाकून ज्यो सगळे विशय प्रोसेस कंप्लीट जाल्ल्यो ताणें आमकां काम करपाक मान्यताय दिल्ली. मागीर कांय अडचणी आयल्यो परत एकदां त्याच विशया संदर्भात आमकां केंद्रीय मंत्र्या कडेन उलोवचें पडलें आनी त्याय गजाली खातीर मान्यता आसा आनी आमकां केरी लायट जी आसा न्ही जी प्रारंभ केल्ली आसा ताजे टॅक्निकली सगळे प्रकारचे अडचणी ताका मुक्त जाल्ले आसा. म्हणजे ह्यो अत्यंत म्हणजे ज्यो गजाल अशक्य अशा गजाली आसा ज्या अशक्य गजाली खातीर मान्यता आमकां मेळिल्ली आसा आनी काम तात्काळ सुरू जातलें आनी त्यात हायस्ट ऑथॉरिटी आमी उलयल्लें आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती आमकां म्हणजे अनेक जाण आमकां म्हणजे फकाण म्हणटाले म्हणजे जे आवडीचो रस्तो आसा न्ही तो सेंट्रलाचे पयशे हाडचे पडटा म्हणजे आर्टिकल 275 आसा न्ही प्रोविजन आसा म्हणजे जे ट्रायबल हांगा मदीं अशे तरेचे म्हणजे जे उरिल्ले प्रोजेक्ट आसा ताका आर्टिकल 275 पयशे दिवपाची प्रोविजन आसा आनी त्यामुळे आज म्हाका खूब आनंद जाता की कितल्याशाच वर्सां पाठपुरावो करून सुद्दां तो विशय सोंपनाशिल्लो तो आमी आवडीचो रस्तो जो आसा न्ही तो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी सोंपयलो आसा. म्हणजे अशा तरेचे अत्यंत म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आसा न्ही ते आमी कंप्लीट केले आसा. बाकीचे ओवरऑल सांगता आसतना म्हाका दिसता PWD खात्या संदर्भांत जर विचार केल्लो जायत न्ही जाल्यार आमकां आतां पर्यंत जे आसा न्ही 3 वर्सां की 956 कोटीचे प्रोजेक्ट आसा आमी कंप्लीट केले. 96 क्रोर्सांचे आमी प्रोजेक्ट जे आसा न्ही आमी कंप्लीट केले. आमी आत्तां म्हणजे ताजे अप्रुवल मेळ्ळें आसा 36 क्रोरांचे प्रोजेक्ट वेटींग आसा म्हणजे अप्रुवल आनी त्याच बरोबर आमी प्रपोज केल्ले आसा परत 95 कोटीचे प्रपोज केल्ले आसा. 95 कोटीचे प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. 36 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी ताजे टेंडर प्रोसेस आमी कंप्लीट केल्ले आसा आनी आत्ताचे जे एकंदर जे प्रोजेक्ट आसा आमी जे आत्तां प्रपोजल दिल्ले आसा ते 95 कोटी. हायवे संदर्भात विचार केला तर आमी 260 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले. 260 कोटीचे प्रोजेक्ट. सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट जो आमचे आशिल्लो की आमी पयलेंच म्हणिल्लें की हायवे जो बेनोड्या पासून तो पोळ्या पर्यंत आसा न्ही कंप्लीट केलो आनी म्हाका दिसता हांव जेन्ना स्पीकर जातकच तात्काळ हांवें नितीन गडकरीचे मेळून आमच्यो
समस्या आमचे प्रश्न ताणें दवरले आनी सादारणशे ह्या सगळ्याचो पाठपुरावो करत करत आमकां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमकां आमी एक्शन मोडाक आयले आनी अक्षरशः आमकां ह्या सगळ्या गजाली खातीर 1,376 कोटीचें आमकां तें पॅकेज आमकां ह्या हांगा साकून ते थंय पर्यंत आसा न्ही म्हणजे पोळ्या पर्यंत बेनोडेच्या पोळ्या पर्यंत आसा आमकां ताका मान्यता मेळ्ळी आसा आनी तातूंतले की 952 कोटी जे आसा न्ही टेंडर जाले आनी म्हाका दिसता सादारणच्या फुडल्या 28 तारखेक टेंडर ओपन जाता म्हाका दिसता सप्टेंबर ऑक्टोबरच्या प्रत्यक्ष हायवेचें आसा न्ही काम जें आसा न्ही जे बेनोडे पासून पोळे पर्यंतचें काम आमी सुरू जातलें एक म्हणटात की वॉटर सप्लाय संदर्भात ते समस्या आमकां आसा आमी मान्य करता आनी ह्या संदर्भात एक गजाल लक्षांत येता आमकां आमचे कडेन 2 डॅम आसा चापोली डॅम आनी गावणे डॅमाचे अक्षरशः 5 वर्सां जावन सुद्दां उदक आमी दिवंक शकले ना ह्या संदर्भात खंत म्हाकाय आशिल्ली पूण तो सतत पाठपुरावो आमी करताले आतां पर्यंत आसा न्ही ज्यो मदीं म्हणजे पयलींची टँक आसतली बाकी इंजिनियर बाकी लोलयांचे विशय आसतले बाकी हे सगळे करता आसतना जवळ जवळ 8,53 लाखाचें काम आमी कंप्लीट केलें आनी प्रत्यक्ष 1,29 लाख रुपयांचें आसा न्ही काम आमी टेंडर जावन प्रोसेस काम प्रत्यक्ष सुरू जावपाचें आसा त्याच्या पेक्षा महत्वाचें म्हणटा जे गावणे डॅमाचो आसा तो अत्यंत म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जेचे आमी फाटले कंटिन्युअस म्हणजे ताका ताच्या 3 आमी केले फर्स्ट जें आसा न्ही ताजें पंपींग स्टेशन आनी बाकी जाय खातीर 28 कोटी 43 लाख रुपयाचें काम सुरू जावपाचें आसा म्हणजे टेंडर म्हाका फुडले 8 दिसां भितर तें ऑर्डर दिली वतली आनी प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें आमी म्हणजे काणकोण म्युनिसिपालिटी संदर्भात विचार करतात की म्हणजे GI फंड आशिल्लो की आमी ह्या 3 वर्सां भितर 1,54 लाख रुपया कंप्लीट केलो आनी आतां प्रपोज आसा 2,27 लाख रुपया आत्ताची आमची जी मार्केट बिल्डींग आसा आमची LDO म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आसा ते 9,60 लाख रुपया ताका खर्च करून कंप्लीट म्हणजे जाल्लें आसा उरिल्लें जें आसा न्ही भितरलें जें आसा न्ही इंटिरियर आसा ताचे खातीर 76 लाख रुपया प्रत्यक्ष काम फुडले कांय सुरू जातलें आनी लागीं म्हाका फुडले 3-4 म्हयन्या भितर आसा न्ही म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आमची कंप्लीट जातली चावडेर जे सुलभ टॉयलेट आसा हो विशय गेले कितलेशेच वर्सां आमी पळयताले त्यामुळे आमी तात्काळ तो विशय त्या रोखडो सुरू केल्लो म्हणजे बाजारामध्ये टॉयलेट सुद्धा ना त्यामुळे 63 लाख रुपया खर्च करून आसा न्ही सुलभ टॉयलेट आसा न्ही ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेज आसा केन्ना तरी ह्या 1-2 म्हयन्या भितर ती जातली ताच्या पेक्षा अत्यंत महत्वाचें आसा न्ही फीश मार्केट जे आसा आमचो अत्यंत म्हणजे सामको डेलिकेटेड कंडिशन आशिल्लो की त्या भितर वतकच सुद्दां आमकां खूब हे दिसतालें की तात्काळ तो जावपाक जाय 3-4 लोकांचो पागी समाजाचे बाकीचे वेंडर आसा तांचो डिमांड आशिल्लो आनी त्यामुळे की ताका 2,96 लाख रुपयाचो टेंडर आमी काडलेलो आसा की तोय म्हाका दिसता फुडले कांय दिसां भितर अलॉट जातलो WRD संदर्भात आत्ता पर्यंत आसा न्ही 14 कोटी 32 लाख रुपयाची कामां आमी कंप्लीट केली आत्तां जे आमकां टेंडर जाल्ले आसा ते वेटींग आसा ते जवळ 10 कोटीची कामाच्या संदर्भांतलो 1 कोटी 6 लाखाचें आनी त्याच बरोबर न्यू प्रपोजल आसा न्ही 18 कोटी 52 लाख रुपया ताचे आमी प्रोसेस करतात आनी ताच्या पेक्षा वेगळे जे महत्वाचे प्रोजेक्ट आसा त्या खातीर 40 कोटी रुपयांनी आमी कवर केले आसा इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात जर विचार केला असं जर जायत जाल्यार म्हाका आतां पर्यंत आमी 47 करोड कंप्लीट काम कंप्लीट केलें आनी आतां म्हणजे जावं तें आगोंद आसतना बाकी सगळें मेळून आसा न्ही 154 करोडाचें काम ऑनगोईंग आसा चालू आसा आनी तेच्या पेक्षा आसा न्ही की सगळ्यो भितरल्यो लायन आसा म्हणजे LT लायन आसा त्यो बदलपा खातीर आसा न्ही जवळ जवळ 43 कोटी रुपया जवळ 43 कोटी रुपया 43 करोड 50 लॅक्स रुपयांनी प्रपोज केल्ले आसा म्हणजे
म्हणजे आगोंदा जे आसा न्ही जे ओवरहेड ज्यो लायनी आसा त्यो घालपा खातीर म्युन्सिपालिटी आसा त्यो मागीर कोस्टल बेल्ट आनी त्याच बरोबर श्रीस्थळ गांवडोंगरी म्हणजे एक टार्गेट आसा की मेन लायन आनी 80 लायन त्यो 100% जे आसा न्ही आमकां अंडरग्रावंड करपाचें म्हणजे टार्गेट दवरलो आसा आनी तो टार्गेट अचीव करपाचो म्हणचे आमचो प्रयत्न सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे ल्हानशेंच काम पूण कितलें म्हत्वाचें आसता मनरेगा अंडर जे आसा न्ही आमचे काणकोण मतदारसंघान आसा न्ही 5 कोटीची पेक्षा चड कामां ऑलमोस्ट 100 कोटी रुपया खर्च केल्ले आसा. ताज्या पेक्षा GI जो आसा मनरेगा अंडर 100 कोटी 29 लाख आनी GIचे आसा की फाटल्या 3 वर्सांक आसा न्ही 5 कोटी आमी काम कंप्लीट केल्लें आसा. अटल आश्रय योजना आसा ती 301 केसीस ज्यो आसा न्ही सगळो आमी सँक्शन करून लोकांक ताजे बेनिफीट मेळ्ळे आसा. चिल्ड्रन ऑफ विडोज पेन्शन जे आसा 403 जाल्ले आसा. अंतीम संस्कार योजना म्हणजे ट्रायबल जावपाची लोकां खातीर ती जवळ जवळ 1191. विडो पेन्शन जे आसा 136. डिजेबिलिटी पेन्शन जे स्कीम आसा 18. सिनियर सिटीजन जे पेन्शन जे आसा 374. अटल आश्रय योजना परत एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटची 76. आणि ग्रहाधार जी स्कीम आसा 727 आणि लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा 494. म्हाका दिसता हो ओवरऑल जो डेव्हलपमेंट आमी ताजी ओवरहेड टँक जी आसा ती कर्वेचे जे लोक आसा ताचे मेन जे आसा गटवार जे लोक आसा तांचे वयर ती मारपाची आनी ताजे प्रायवेट लँड आसले कारणान जे आसा ते तशेंच म्हणजे आमकां नाशिल्ले आनी मागीर ताजे आमी सोल्युशन काडले जी आज ग्रावंडा कडेन जी तांचे गव्हर्मेंट आसा जे आमी खूब बसतकीर लक्षांत घालें की हाजेर आमी बाबा हांच्या कटकटीक म्हणजे जर जमनीच कोण दिना आसत जाल्यार जाय लोकांक अक्षरशः आमी ज्या तरेन आमी त्या लोकांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे मागीर आमचें सोल्युशन ह्या खंयचें ना आमी तांचे हातूंत करना न्ही. आतां आमी जी लँड आसा न्ही ती आमी गव्हर्मेंटाची ऑलरेडी लँड आशिल्ली पळय ग्रावंडा कडेन जी आशिल्ली तीच आमी ती अपग्रेड करून तीच ते आमगे लिफ्ट करता आनी तातूंतल्यान आमी अप टू खोतिगांव पर्यंत आमी भरसरी जो आसा न्ही तयार करता म्हणजे आमकां जमीन परत ती कोणाच्या तरी अशें NOC घेवपाची गरजूच पडली ना आनी तातूंतल्यान तें सोल्युशन काडटकीच आमकां पयलीं टेंडर जो आसा न्ही 28 कोटीचो तो आमी हे केलो आनी आतां सेकंड फेज डिलिव्हरी जी आसा न्ही सेकंड आनी थर्ड अशे दोन आनी म्हाका सादारणशें आतां फर्स्ट फेज जें आसा न्ही तुका सादारणशें सप्टेंबर पर्यंत काम सुरू जावपा व्हडलें कठीण काय सप्टेंबर सुरू जातलें सादारणशें लागीं म्हाका दिसता की एक 5-6 महिने लागतले. दुसरी गजाल म्हणजे चावडीच्या सुनर विषयी माहिती प्रमाणे फाटल्या 27 जुलै 2024 ताची फाउंडेशन घातली आणि साधारणपणे म्हाका दिसता 7 ते 8 महिन्यां भितर तें काम कंप्लीट जावपाचें कित्याक लागून तें काम स्लो आहा तें न्ही हांवें त्यो 2-4 मिटींग घेतल्या आतां एकदां तें कितें रिजन आसा त्या म्हणजे पूण येता आतां एकदां तें कंप्लिशना खातीर आमी चावडी परिसराक आनी खंयचीच टॉयलेट ना हांवें जवळ जवळ 3-4 वेळा मिटींग घेतली ताजे समज पेमेंटा संदर्भात बाकीचे विशय आसा ते विशय रिजॉल्व केले आनी रिजॉल्व करून म्हाका फुडले सादारणशे 20 तारीख पर्यंत आमकां हँडवर्क कर अशा मार्केट जे मार्केट सांगलें म्युन्सिपल बिल्डींग जाली पयलीं भाजी मार्केट जें आशिल्लें तें फ्रांसीस सिल्वेरा वेळार इनॉग्रेट केलें आनी ताजे एक्चुली 10% सुद्दां ते मोबायल जालो आनी ताची फॅन आनी हें जें आसा पळय न्ही तें त्या संदर्भात पयर आमी चेअरपर्सन हांव आमी सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन केलो आसा तो ताजे संदर्भात आमगे जे लोकल वेंडर जे आसा ते सेल्फ ग्रूप आसा तांकां तांचे विचार करपाक दिवपाक मजा करता. आतां आमचे फाटले 15 दिसां पर्यंत आमी आतां तेणें क्लीन करून घेतलें आसा. आतां आमी परत तें आसा न्ही फायर फायटिंगा बाकीचें लावन आसा पूर्ण सारकें म्हणजे पूर्ण लीक करून घेता आणि सेल्फ कोणी घेतला पण तांकां लायटीचें कनेक्शन सुद्दां दिवपाक त्यामुळे सेल्फ ग्रूप जे आसा म्युन्सिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन करता कितें लोकांक अवेरनेस करून आसा न्ही ती आमकां जे लोकल खाण जे मेळटलें की अशा तरेची वेवस्था आमी करतात. दुसरी गजाल तुवें काल उलयलें की खूब म्हत्वाचो विशय तुका मागीर निर्वाळ आनी तूं लडके रस्त्याची
नेमकी बाबा किती नाही कितें आशिल्लें पळय कशें पयलीं विशय आशिल्लो की समजा पिरवाजी रस्त्या फावटी विचार केलो जाल्यार तांचें म्हणजे FRC अंडर म्हणजे FRA अंडर फॉरेस्ट एक्टाच्या अंडर जो आसा न्ही म्हणजे एक विलेजीक जो आसा न्ही तो 10,000 स्क्वेअर मिटर ती वापरूंक मेळटा असो हें आशिल्लें आनी त्यामुळे ऑलमोस्ट ती एक रेव्हेन्यू विलेज आसता मारले तिरवाळ एक रेव्हेन्यू विलेज आणि एक रेव्हेन्यू विलेज असले कारणान जे आसा न्ही की ऑलमोस्ट जो आसा न्ही तो जो पोर्शन जो आसा न्ही 7,000 स्क्वेअर मिटर वापरपाक जाय तो ऑलमोस्ट हांगा वापरलो म्हणजे खंय मारले वापरलो आणि मग टॅक्निकली अडचण येवपाक लागली टॅक्निकली अडचण अशी येवपाक लागली की 3,000 स्क्वेअर मिटरान ती तो तिरवाची रस्तो जावंक शकना आणि मागीर आमकां म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा ज्यो कांय ताजी पळवाट आशिल्ली पळय आसा म्हणजे कायद्यानूच आसा न्ही ते समजून घेतले की वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान परमिशन घेवची पडलें म्हणजे सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्ड त्यामुळे पयलीं एक फेज जी आसा म्हणजे सकयल पासून म्हणजे PWDचे लोकांक कांयच खबर ना ह्या वर्साची फर्स्ट केस ती PWDक खबर ना वायल्ड लायफाचे सकयल लोकांक खबर ना आनी सगळ्यांत मोठें म्हणटा कितें आज वायल्ड लायफाचो चीफ कॉन्झर्वेटर जो आसा न्ही तो कमल दत्ता आसा न्ही ताणें सगळ्या प्रकारचो अभ्यास करून मागीर ताजे विशय म्हणटकीर तांणी ह्या विशयाचें सोल्युशन काडलें आनी अशें आमकां वाट मेळटा आनी सगळ्या वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान क्लियरन्स मेळटली स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड आनी मागीर सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्ड आतां काय ना हे विशय ना फुडें 8 सकल तिरवाळ सकल तिरवाळ म्हणजे दोनी आमी त्या वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान एप्रूव्ह घेतली मागीर तातूंतच मागीर आमी नडकेचो विशय नडकेचो ब्रीज आनी रस्तो अशे 2 विशय आशिल्ले आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या वायल्ड लायफ बोर्डाच्या परमिशनानुसार हे दोन्ही विशय सोंपता आनी फुडले म्हाका 8-5 दिसांनी आमकां एप्रूव्ह मेळटा आनी प्रत्यक्षान जसं आमी एस्टिमेट बी सगळी आमी रेडी दवरले आसा आनी त्यामुळे म्हाका मॅक्झिमम आसा न्ही ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत प्रत्यक्षात काम सुरू जातलें आनी म्हाका टार्गेट आसा फुडले 27 म्हणजे डिसेंबर म्हणजे 26 डिसेंबर पयलीं जें आसा न्ही काम कंप्लिशन करपाक आमी अशेंच सर सुद्दां आयल्यान ते एक कोड नाका घालपाक नाही त्या संदर्भात जे आसा न्ही हांवें पळय कांय मात प्रेसान महाराष्ट्र बातम्यान फोन केलो त्यामुळे ह्या दिसा केन्ना तरी तुमी लोलयेंची पंचायतचे सगळे मेंबर आसा सरपंच आसा तांची एक मिटींग घेवन आसा न्ही वा तांची वरी कितें आसा आनी तुमकांय कितें आसा न्ही ताच्या संदर्भात जे आसा न्ही म्हणजे ऑलरेडी जाल्यार कन्स्ट्रक्शन करून ती बांदून बी जालें मागीर आतां ना तो पयलींच न्ही तो म्हणजे आतां अजून पळय आतां कशें आहा बांदली ते बांदून दी पण आतां कशें आहा की हाजे फुडें जो हायवे 4 लेन विशय म्हणजे आतां जरी बारीक मोठे जी कन्स्ट्रक्शन केली की त्या कसल्याय काय अर्थ ना की हांगा 4 लेन येतलीच आनी 4 लेन नुसार ते जे बाकीचे काय एम्युनिटीज आसा त्यो त्या नुसार ना तांगे गैरसमज कितें जाला लोलयां की 4 लेनीचो टोल जो आसा तो थंय येता अशें कितें तरी एक गैरसमज जाला आतां गैरसमज ना तो आजूच समज म्हणून खबर ना म्हाकाय खबर ना म्हणून त्यामुळे हांवें सांगलें की तांचे म्हणजे PWD जे हायवेचे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ताका सगळें आपोवन पंचायत तुमी प्रेस आनी बाकी सगळे बसून जे आसा न्ही बाबा ताजें कितें हें आसा तेजो आसा तें पळोवया त्यामुळे आज आमी हें घेता आसतना की विजन 2030 जो मिशन आमी करतले इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत तो विशय आमी आज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केल्लो आसा आनी ताज्याय फुडें वचून जे आसा न्ही एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात विशय आमी करता आसतना एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात ते फिल्मी सिटी जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जी प्रोसेस आमी करतले आसा ती लोलये पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान लोलये कमतरीच्या आतां प्रयत्नांनी आनी सरकारच्या प्रयत्नांतल्यान 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक MOU जाल्लो आसा कंप्लीट फिल्मी सिटी आनी दुसरें काल कोण तरी बघत आसता ते हें करपाक सोदूंक आसा म्हणजे आमी म्हणजे सरकार जरी पयशे दिता म्हणजे प्रोजेक्ट करपा खातीर जमीन आसल्या कारण खंय करणें शक्य ना आनी त्यामुळे काणकोणांत जी जमनी आसा त्यो लोलये कमलतात आनी तशेंच पैंगीण कमलतात हाजे शिवाय मोठी जमनी आनी कोणा कडेन ना त्यामुळे आमी एग्रो बेज म्हणजे काणकोण तालुको शेतकी प्रधान तालुको आसा केन्ना केन्ना म्हाका लक्षांत येता की आमी बऱ्याच फावटी हांव शेतकी मंत्री आसतना की विदेशान हांगा साकून पणस व्हेलो आनी पणसाची प्रक्रिया संशोधन केलें आनी ती ताणें फॅक्टरीजांतल्यान इम्प्लिमेंट केली आनी आमी करूंक शकले ना त्यामुळे आज आमी तसोच पणस फेस जाता पणस आसतलो काजू आसतलो ताजें व्हॅल्युएशन जावपाक जाय आज आमी अथक प्रयत्नांतल्यान फाटल्या म्हाका दिसा म्हणजे हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टरान प्रयत्न केलो भाजये संदर्भांतली आज एक शेतकार जो आसा न्ही म्हणजे अवेरनेस करतकच की 5 लाख 6 लाख रुपया भाजयेचें उत्पन्न घेवपाक लागलो म्हणजे आज गोंयांत तरी आसा न्ही हायेस्ट म्हणजे भाजयेचें प्रोडक्शन जें आसा न्ही काणकोण तालुक्यांत म्हणजे अशा तरेच्या तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांक जर मोटिवेट करतलो
ताका जर स्टोरेज तांकां जर कॅपेसिटी आसत जाल्यार जाय जाल्यार तांकां अशें मोटिवेट केल्लें जावपाक येता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी म्हणजे आमी सगळ्या शेतकाऱ्यांनी एकठांय येवंक जाय की मल्टीपल कोऑपरेटिव्ह म्हणजे कंपनी फॉर्म केली आणि त्या कंपनीच्या अंतर्गत जे आसा ह्या सगळ्या एग्रीकल्चर कन्सेप्टान आनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हाडपा खातीर आमी लोलये कमुदाया कडेन 1 लाख स्क्वेअर मीटर मागयली आनी त्यो शेवटची सगळ्यो प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा आमी ताजे गरजेबार ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही की रमेश टोणा जमीन घेतली घेतली म्हणून ते बदनाम करपाचे प्रयत्न करता आनी हांगा शेतकऱ्यांची समस्या बारीक लोकांची समस्या जर एम्प्लॉयमेंट जनरेट काम करतले जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींचो आमी विचार करून आमकां करचेच पडटले आनी त्या खातीर आमकां जमीन एवेलेबल आसा ती फक्त लोलये कमुदार आनी पैंगीण कमुदार आनी तांणी सहकार्य केलें म्हणून आमी फुडें वचपाक शकले त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वता आसतना की काणकोण तालुका समृद्ध जातलो आसा तर जाय एम्प्लॉयमेंटा संदर्भांत फुडल्या काळामध्ये खूप मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा आनी आमकां निर्माण करची पडटल्यो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या प्रयत्न आमकां फुडें वता आनी विजन 2030 आमकां कंप्लीट करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.